उमेदवारी वेळान वादग्रस्त थारिल्ल्या मय आणि काणकोण मतदारसंघाचे उमेदवार थारिल्ल्यात जमा. फक्त अधिकृत घोषणा जाल्ली ना. मया प्रवीण झांटये आणि काणकोणा विजय पै खोताक तिकेट मेळूं येता. दोनूय फुडारी शेनवारा सकाळी बीजेपी ऑफिसात आयले. बसके उपरांत प्रवीण झांटये प्रुडंट मिडियाकडे उलयलो. तो म्हणटा शेट फामिली कडेन ताचे संबंध बरे आसात, तांचो तेको मेळटलो. I've been working for a long time, and people are there, and I want to associate with a good party. ओके. पूण सर ज्या कॅन्डिडेट डिफीट केल्ले तेचो आज तुमी सीट घेता, तेचो टिकेट घेता. सो ही विल गोइंग टू सपोर्ट यू. I think he will. I think he will. I think I will. I have आमचे लक्षात घेता आम्ही पर्सनली आय हॅव नेवर आमच्या फॅमिलीन सुद्धा वी हॅव नेवर हॅड एनी कायंड ऑफ एनिमॉसिटीज विथ एनीबडी कोणाकडेच आमचे वायटपण ना. सो आय डोंट थिंक कोणी आमचे वायट धरतले अशें म्हाका तरी दिसना. सर तुमी कितली वर्सां जाली बीजेपीचे मेंबर आहात? आतां क्वायट सम टायम ना. हांव मंगळारा भरता. काणकोणात रमेश तवडकार आणि विजय पै खोता मदीं रेस. थंय विजयाक तिकेट मेळूं येता. रमेशाक तिकेट दिल्ली तेन्ना आपूण पक्षा वांगडा राविल्लो. आतां ताणें आपल्याक समर्थन दिवचें म्हूण विजय प्रुडंटा कडेन उलयलो. सिग्नल आमी दिवपाचें न्ही. पळयता हांव वता कॉन्स्टिट्युएन्सी वता उलयता लोकां कडेन. पूण तुमकां रमेश तवडकर कितें भायर सरपाक ते त्रास न्हू जाता? म्हाका कांय आयडिया ना. हांव भायर सरल्यार त्रास सरचें न्ही ताणें अशें म्हजें म्हणणें. कित्याक बीजेपी न्ही पार्टी म्हाका जेन्ना ज्या पार्टी जेन्ना तो आसा आनी पार्टींतल्यान भायर सरप न्ही आमी सरली ना. पार्टी बरोबर राविल्ले न्ही डेफिनेट तुमकां खबर आसतलें न्ही. हांव आसा आजुनूय पार्टीक डेफिनेटली रावपा जाय न्ही. रावप हें कर्तव्य तांचें. आय डोंट नो पार्टी पयलीं टिकेट डिक्लेअर करूं मागीर सगळे कॉमेंट पास करता. प्रियोळात बीजेपी आपलो उमेदवार घालचो ना. थंय अपक्ष गोविंद गावडेक तेको. बीजेपीचे समर्थन घेतलो पूण तांचे तिकेटी शिवाय तो लढटलो. हांवें हेजे पयलूच म्हाका तुमी सपोर्ट एक्सटेंड करचो अशें म्हणून मागिल्लें आशिल्लें. ल्हान शॉर्टशा स्पॅनाच्या बैठकी भितर एक कन्सिडर जातलो असो हांव एक होपफूल आसा. आय एम व्हेरी पॉझिटीव. लेट अस सी तुमकां आप पार्टीनी सपोर्ट डिक्लेअर केला तुमकां कितें कम्युनिकेशन येयलें? डायरेक्टली आमी तुमच्याच थ्रू पळयलां आनी ते आयिल्ले म्हजे कडेन. आय हॅव कन्सिडर्ड दॅट सपोर्ट ऑल्सो. पळय हांव इंडिपेंडंट आसा. इंडिपेंडंट आसले म्हणल्यार म्हाका सगळ्या पक्षान कोणी जर सपोर्ट जर केलो डेफिनेटली आय हॅव टू एक्सेप्ट. नो पॉलिटिशियन वील से नो. आनी काँग्रेसूय तुमकांच सपोर्ट करपाक सोदता? मोस्ट वेलकम न्ही. मोस्ट वेलकम. तुमकां एकामेका विरुद्ध लढपी सगळ्योच पार्टी तुमकां हें सगळें म्हज्या कामांतल्यान सिद्ध जाता. हें सगळें प्रियो मतदारसंघांतलो एक विकास जावचो अशें सगळ्या पार्टेक दिसता आनी म्हणून हो एक तोडगो हातूंतल्यान आयिल्लो आसा अशें म्हाका तरी दिसता. सर बीजेपीन तुमकां टिकेट ऑफर बीन केल्ली? टिकेट ऑफर केल्ली आशिल्ली बट म्हजे काही हांवें पयलूच फॉर्म हांव राविल्लो आशिल्लो की बाबा हांव त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें पावलो मारिल्लो आसा. सो आतां बीजेपी कितें म्हणटा? नो आय हॅव बीजेपी कितें म्हणटा तें म्हाका कांय खबर ना बट आय एम व्हेरी क्वायट पॉझिटीव दॅट दे आर गोइंग टू सपोर्ट. बीजेपीच्या तिकेटाची कॉन्टेस्ट करत जाल्यार तुमी जिखचे ना अशें दिसता तुमकां? तें हांव तुका कांय सांगपाक शकना कारण म्हजें एक इमोशनलिटी आसा, सेन्सिटिविटी आसा आनी कार्यकर्त्यांचें एक वेगळें मत आसा. सो वेगळें मत म्हणल्यार सगळ्यांक दिसता पूण त्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडो एक डिले जालो आमकां एक दुसरे फाटीं. पयलीं जाल्यार तुमी एक वेळ बीजेपीचे कॅन्डिडेट? अजून पर्यंत हांव आज 4.5 वर्स तो काम केलं पयलीं तें एज एन इंडिपेंडंट म्हणून हांव करून आयला. हांव लोकांच्या दारान गेलो आसा. एकदां आनी दोनदां न्ही. हांव तिसरो रावंड म्हागेलो आज चालू आसा. बीजेपीन मातशें पयलीं डिसायड करपाक घेतलेलें हातीन जाल्यार? तशें हें कांयच नाशिल्लें न्ही. अशें आशिल्लें. म्हाका गॅरंटी आहा की फुडल्या सरकारान हे दोनूय बंधुराज हाडचे ना. म्हणजे एक बंधुराज तर गॅरंटेड हाडचो ना कारण तो एसेंब्लीनूच पावचो ना. बीजेपीन फोंड्यां सुनील देसायाक तिकेट दिवपाचो विचार केला. हे वेंचणुकेक बीजेपी वेळीतय उमेदवार घालूंक शकता. विनय म्हणटा उरिल्ल्या उमेदवारांचे लिस्ट आयतारा जाहीर करतले. प्रवीण झांटये खंय वर्स जाले बीजेपीचो मेंबर आसा अशेंय तेंडुलकरान सांगलें. ती फाल्यां जातलें डिक्लेरेशन. सर प्रवीण झांटये मयाच्या प्रवीण झांटये न्ही 2 नांवां धाडल्या न्ही ऑलरेडी. त्या हितून फाल्यां फायनल करतले. प्रवीण झांटये तुमचे कितली वर्सां मेंबर आसा? फाटीं जालो न्ही तो वर्सां पयलीं जालो. मेंबर जाला पूण ताका एवरी टायम तुमचो आमदारान बीजेपीनूच ताका हें केला न्ही डिफीट केला एज अ इंडिपेंडंट आसतलो. सो ही वील कन्सिडर एज अ कॅन्डिडेट म्हणून?
कशें आसा हांव जेन्ना 2 फावटी उबो रावल्लो तेन्ना प्रेसिडेंट MLA हांवें डिफीट केल्लो मागीर ताका BJP आमी तिकेट दिली तशें कांय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.